कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा आनी थंबनेल पळोवन तर तुमकां कळत आसतलें आनी त्याच बरोबर म्हाका पळोवन सुद्दां तुमकां कळ्ळें आसतलें की आयज सुद्दां हांव खंय तरी वयता, तेका लागूनच रेडी जाला. सद्या सांगोंक नाय जाल्यार म्हजे भोंवपाचे दीस चालू आसा. एक दीस सद्या न्हय हांगा थंय हांव फिरत आसा आनी आयज सुद्दां म्हणटा तशें वयता. तर थंबनेल तर तुमी पळयलें आसतलें, तेज्या वरसून तुमकां आयडिया ही लागलीच आसतली की एग्जॅक्ट हांव खंय वचपाचें आहा तें. तर हांव वचपाचें आसा आयज म्हज्या धाकट्या मावशेगेर, कारण आयज न्हय सांकळे शिगमो आसा. सो पणजे काय शिगमो आमकां तितको एन्जॉय करूंक गावोंक ना. सो तेका लागून आमी प्लॅन केलो की आमी सांकळे या म्हणून. एक्चुली न्हय 8 दीस पयलींच आमचो प्लॅन हो डिसायड आसलो. म्हटल्यार म्हाजो कजनाचो बीन, म्हाज्या मावशेच्या चेडवाचो बीन हो प्लॅन डिसायडेड आसलो की आमी सांकळे येतली आनी शिगमो आहा तो एन्जॉय करतली म्हणून. कारण पणजे न्हय आमकां तितलो एन्जॉय करूंक गावोकूच ना. आनी आय थिंक सो पणजेचो शिगमो सुद्दां लेट काबार जाला, म्हटल्यार सकाळीं कितें तरी काबार जाला दिसता. सो आतां आमी सांकळे वयतली. सो ऑलमोस्ट हांव रेडी आसा, सगळे जी कितें कामां आसली घरांतली ती केली आनी सांजची न्हय 4:30 जाल्ली आसा. सो मावशेक हांवें ऑलरेडी सांगून दवरलेलें आमी येतली लेट म्हणून. आनी अजून संजय येवंक ना. सो म्हटलें तेज्या पयलीं म्हटल्यार व्हिडिओ स्टार्ट करया. सो लॉक बीन करून भायर आसा हांव. म्हटल्यार तो येतलो आनी तेज्या मागीर बॅगां घेतालें आनी भायर सरतलें. आतां मावशेगेर बीन वचोंक जाय म्हटल्यार तुमकां खबरूच आसतलें, हांगासून म्हणटा तशी मम्मी कडली पार्सलां आसतली आनी मावशेगेरसून येता म्हणसर मावशेची पार्सलां आसतली. सो ती पार्सलां व्हरूंक जाय. मम्मीन ऑलरेडी सांगून दवरला हे घेवन चल. सो सगळे बॅगान बीन घालून दवरला कारण विसरोंक जायना तेका लागून. पळोवया कितल्या मेरेन पावता, कारण म्हाका दिसता थंय ट्रॅफीक जॅम जातलेंच. सो कशी कितें वयतली ती पळोवया आतां, कारण शिगमो लेट स्टार्ट जाता न्हय, तेका लागून आमी प्लॅनूय तसोच केलो की लेट वचपाची आनी एटलिस्ट आयज तरी बऱ्या तरेन एन्जॉय करूंक गावल्या पुरो. आनी हांवें न्हय हो स्टॉप घातलो आसलो भायर तोच, म्हटल्यार घालया. परत आनी आलमार ओपन करून सोदपाक म्हाजे कडेन तितलो पेशन्स ना तेका लागून. सो पळोवया संजय केन्ना येता तो, त्या म्हणसर हांव बाकीचें जें कितें करपाचें आहा न्हय तें करून दवरतलें. करपाचें म्हटल्यार न्हय सगळी बॅग तर पॅक केलें हांवें, बट पळोवया तेका येवपाक कितको टायम लागता तो. सो तेजेर डिपेंड आसा. पूण म्हाका अशें दिसता की तेजी गाडी येयली आनी आमच्या तांबड्याचे म्हटल्यार पेट्याचे कान टूक जाले. तेजो लक आनी म्हाजो लक सेम आसता पळय आं. तुका पळयताच तेजें रिएक्शन पळय. पळय येयलो, तेका पळयताच न्हय तांबड्याचें रिएक्शन आसता. तेका पळय रे, पळय तेका आळस येवपाक लागले तूं येयलो सोमतो तसो. गाडी हांगाच दवर, सोमतीच भायर सरया. लॉक केलें हांवें ऑलरेडी. बरें, सो तो येवपाक आनी न्हय हांव व्हिडिओ करूंक वचपाक अशेंच जाता डेली. आनी म्हाकाय खबर नासता की तो पावतलो. म्हाजें अशें आसता की बाबा हांव व्हिडिओ स्टार्ट करून मातशें बसोंक गावतलें, मागीर तो येयल्या उपरांत भायर सरूंक गावतलें. बट ना, येयलो तो. तर चला जी कितें करपाचें आहा लॉक बीन न्हय सारकें चेक करता परत आनी तेज्या मागीर भायर सरता. तूं येता हांगसर येता घरा कडेन काय येवंक हांव बॅग घेवन? हेवी एक बॅग आसा तें व्हरोंक जाय. सो चला या आमी आनी सांकळेचो शिगमो जो आसा न्हय तो एन्जॉय करया. म्हाका मावशेगेर वचून मातसो कॅमेराय बीन चार्जिंग लावंक जाय. लायिल्लो आसा तरी बट मातसो आनीक लावपाक जाय. सो चला सगळें सेट करता आनी मेळटा तुमकां वयताना. तू म्हणतो फाटसून घे म्हणटा, तू लॉक करताना कर मगो. बंद कर म्हणे 2 मिनटां. सो गाईज चला या आतां आमी, म्हटल्यार ऑलमोस्ट घेतले हांवें सगळे. लोडर जाल्ले आसा आयज हांव पळयात. ह्या हातीन 2 बॅगां, ह्या हातीन पिशवी. सो चला उठले मावशेगेर कितें शिगम्या. शिगमे कपडे बीन बदले गेले. कितें?
रावची ना इतली न्हू. इतले सजय म्हाका विचारता इतले कितें घेतला तुवें जड जड रावंक कपडे बीन घेतला काय कितें रावंक वयता. आनी म्हटलें ना तुका खबर ना भयण भयणीगेर वयता म्हटलें कितली पार्सलां आसता न्हू. सो या आनी येवया. लेट जालो तरी येतलें हांव घरा कडेन रावचें ना. आनी थंय वचून म्हाका तोंड बीन धुवपाक जाय. तोंड पळयात ऑयली ऑयली जालें सामकें. सगळं काढलं कितें तें ना ना कितें तें हय हय. सो गायज आमी फायनली न्हय मावशेगेर पावली. एक्चुली वदळ पावली बट व्हिडिओ न्हय आतां कंटिन्यू करता. तर वदळच्यान व्हिडिओ कंटिन्यू करूंकूच ना. तर आतां आमी रेडी बीन जातली आनी मागीर म्हणटा तशी शिगम्याक वयतली. तर टायम म्हटल्यार 7 अशी जायत येयली. आमी एक्चुली न्हय म्हाका दिसता संक बीन अशी पावली दिसता. हय न्हू 5:30 न्हू 5:30 बी म्हटलें पावले म्हटलें बेगीन पावले. तर जाता इतले शूट करतले जाता इतले कॅप्चर करतले जितले दाखोवपाक मेळटा तितले दाखयतले शिगमो तुमकां. आनी पळोवया बेगीन हांव जाता तितले आमकां घरा वचोंक गावतलें. कशें कितें फुडलो प्लॅन तुमकां मागीरूच कळटलो. तर चला रेडी बीन जाता आनी मागीर वयताना मेळटा तुमकां. नाल्यार एक तर तुमकां डायरेक्ट म्हणटा तसो शिगमो दाखयतले हांव. सो चला. तर गायज आतां न्हय आमी शिगम्याक वचोंक भायर सरली. हांगसर चैताली बीन आसा. सो टायम सांगपाक गेले न्हय 7:30 जाली. सो पळोवया स्टार्ट बीन जाला आसत. तर आमी सद्या भायर सरली. सुंदर कांती भोजीरा मूर्ती मजला भुलविते गे ग पदरी मजला गाऊ गोड गीते घे ग पदरी मजला गाऊ गोड गीते तुझी सुंदर कांती भोजीर मूर्ती मजला तुझी सुंदर कांती
मैं आपके वज्र प्रहार से दंडित कर दूंगा। अपने गिरोह पर से इस पराशक्ति देवी को एक चींटी के साथ ही उठाकर अंतरिक्ष में फेंक दो। मैं एक देवशिल्पी हूँ, मैं आपका आदेश कैसे मान सकता हूँ? डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी स्वर्ण लंका को एक साधारण वानर हनुमान ने जलाकर नष्ट कर दिया। राजन, मैं एक देवशिल्पी हूँ, मैं आपका आदेश कैसे मान सकता हूँ?